पुरस्कृत फातोडा युवा शक्ती या वर्सा 12वी अखिल गोंय श्रीकृष्ण विजयोत्सव स्पर्धा आयोजित करतात. फाटल्या 11 वर्सां आमी ही स्पर्धा बऱ्यापैकी आयोजित केलेली आसा. गोंयची एक नामवंत अशी ही स्पर्धा ही जावन आसा. हायेस्ट प्रायज मनी, हायेस्ट सगळ्यांचे चड लोक गोंयचे सगळे वाठारांनी लोक ह्या स्पर्धेक येतात. भुरगे म्हणनाका, जाणटे म्हणनाका, कितलो लेट जाल्या पासून ही भुरगे सर ही आमची कॉम्पिटिशन आहा जे काबार जायसर म्हणटा दामोदराच्या आशिर्वादान ही स्पर्धा आमची बरेपैकी आमी ऑर्गनायझर सगळे बरे भशेन आमी सांबाळटा. काय केसकेसां जायना, काय झगडी जायनासतना, कसलोच वाद जायनासतना ही स्पर्धा आमी बरेपैकी आयोजीत करता. म्हणून आमच्या हे स्पर्धेक हजारांनी लोक ही स्पर्धा पळोवपाक येतात. ह्या वर्साक समजे लोकांचे हेका लागून आमी आनी पार्टिसिपेट जे नरकासूर पार्टिसिपेट येतात तेंचे उमेदीक लागून आमी म्हाका दिसता गोंयाक पयली फावट आसतले इतल्या हायेस्ट प्रायज मनीस आमी दवरलेले आसा. सगळ्यांनी चड हायेस्ट प्रायज पयली हे कॉम्पिटिशन आमी दवरलेले आसा. ही स्पर्धा ह्या म्हयन्याच्या 19 तारखेर सांजेचे 7:30 वरांचेर आमचे एचजीपीडीचो कायनोसा ओपन जो ऑपोजिट जो ओपन स्पेस आहा ते 7:30 वरांचेर सुरवात जातली. सो हे सर्तीचे पहिले प्राइज जावन आसा 1,25,000, दुसरे प्राइज जावन 90,000, तिसरे प्राइज आहा 70,000 आणि 3 कॉन्सोलेशन प्राइजेस आहा 20,000ची. तशेंच बेस्ट कृष्णा बरोपैकी आपल्या कृष्णाचे परफॉर्मन्स दाखयलो तेचे पहिले प्राइज आहा 25,000, सेकंड आहा 15, थर्ड आहा 10. बरे ट्रेडिशनल वाजोवपी जे म्युझिक तेंचेच प्राइज आहा. फर्स्ट प्राइज आहा 25,000, सेकंड 15 आणि थर्ड 10,000. आमी जे पारंपरीक नरकासूर आहा, पारंपरीक म्हणजे जे आता विदाउट आमचे ट्रॉली जे आसा ते पयलींचे जे काळान जे नरकासूर करताले कोण्याचे जे भितर वचून नाचयताले तेंकाय आमी भायर व्हरना. तर तेंकाय आमी म्हाका दिसता ह्या वर्सा सगळ्यांनी चड प्राइज दवरलेले आहा. 5 तेंका प्राइज दवरलेले आहा. 25,000ची 5 प्राइज आहा. सो 25,000चे 5 प्राइज आमी जे पारंपरीक नरकासूर आहा तेंका हे करतले. आणि म्हणून आमी आमचे सगळे कमिटी आणि आमदारांनी एक डिसिजन घेतला की आमी खूपशे लोकांक असो प्रतिसाद येता जे पार्टिसिपेट येतात ते सगळे आमी येवपा आसता. येवपाचें कारण म्हणल्यार 2-3 कडेन कॉम्पिटिशन ते करून ते सगळे हांगा येता असो लेट जाता. पण आमी म्हणून डिसिजन घेतला की आमी 12 म्हणल्यार ही स्पर्धा बंद करतली. परतून एकदा कळोवन सगळ्यांक सांगता पार्टिसिपेट जे जाता तांकां की आमी 12 म्हणल्यार ही कॉम्पिटिशन बंद करतले. 11:30 वर्सा लास्ट आमी एंट्री घेतली. आमदारान पयलीं डिक्लेअर केलें आहा की सकाळी म्हळ्यार दुसरे दीस दिवाळी आसता, भुरगीं येतात, चडशे घरांतली कामां बायलां सगळीं आसता ताका लागून आमी जाता तितले बेगीन ही स्पर्धा आमी बंद करूं शकता. कितले येवं ते आमचे एकदा आमदारान सांगले म्हणजे ते फायनल ताका आनी आमी हे करना. जे 5 पार्टिसिपेट येवन 6 येवं म्हणजे आमी 12 अशें डिक्लेअर करता. जे 11:30 पयलीं जे आसतले भितर रावंडा भितर आमी तेंचेच तांकां नाचोवपाक घेतले. सर एक 12 वरां पासून एक अर्द वर पासून लेट जाल्यार आमकां येना. 11:30 नरकासूर भितर येतले आमी तांकां हे करतले. 11:30 वर आमी गेट बंद करतले. ताका लागून आमी पयलीं जे 10 नरकासूर येतले फूल जे लायनीक उबे रावता येवन थंय तांकां आमी 15,000 दवरल्या. जे पयलीं 10 नरकासूर येतले तांकां 15,000 आमी दितले. 15,000 दिवनूय समज तांकां प्रायज समज मेळ्ळें फर्स्ट 6 भितर तेवूय इन्क्लूड आसतले. ते प्रायज मनी आनी हे 15,000. सो दोनी तांकां आमी हे दितले. जो रोड आमी दवरलेलो आसा हांगसरल्यान जी आमची क्लॉक टावर जाले कोलवा सर्कल स्ट्रेट येवपाचें आणि आयनोसा मुखालो हो एंट्री दवरलेली आसा. कोर्टा ऑपोजिट रोड आहा ते एंट्री आयनोसा कडेन येवपाची. ते लास्ट कॉर्नराक भितर सरपाचें, भितर नाचोवपाचो आणि एक्झिट इगला ऑपोजिट जो मेन गेट आहा थंयच्यान एक्झिट जावन मेन हायवेचेर जावन वचपाचो अशें आमी पुलिसां ऑलरेडी ट्रॅफिक सांगला. आणि आमी थंय प्रोविजन केल्लें आसा. एंट्री बोर्ड बी आमी सगळे मारतले. गेल्या वर्सा आमी तसोच केल्लो. सो हे केल्लें आसा. पार्टिसिपेट कडेन म्हाका 2 ताशे एक कंपल्सरी आहा. 2 ताशे ना जाल्यार आमी थंय एंट्री दिवपाना. 2 ताशे आनी नरकासूर पळयतकीच आमी एंट्री दितले आनी आमी हे करतले म्हणजे नंबर प्रायज दितले आनी तेंचें नांव बरयतले. लोकांक लागून
सो इतलो वर्सां आमी लोकांनी मोग दवरला. सो ते लोकांचो एंटरटेन करपाक म्युजिकल शो, डान्स शो आनी कॉमेडियन्स अशें आमी दवरलेले आसा. अशें लोकांक बसपाक लागून कित्याक खुबशे आमकां प्रॉब्लम जाताले की लोक सारके मुखार येताले, क्रावड फूल जावन बॅरिकेड घालून मुखार येताले आनी पार्टिसिपेट जे आसा नरकासूर तांकां हें खुबशें डिफिकल्ट जाता कित्याक तेंचे खुबशे मुवमेंट आसता, तेंचो एक उज्याचो हें आसता, फायर वर्क्स आसता आनी खुबशे हें आसता. सो अंदू आमी लोकांक लागून वील चेअर चारूय वटेन चेअर घालून आमी स्टँडूय बी दवरलेले आसा लोकांक बसपाक लागून. सेकंडरी स्टँड येता पळय बसपाक तेवूय आमी अरेंजमेंट केलेली आसा सगळी. सो हें आमचें आसा म्हणून हांव लोकां कडेन मागता आनी पार्टिसिपेटा कडेन मागता कितें जाता तितलें तुमी बेगीन येवचें आनी आमी ही स्पर्धा म्हणजे आमी 8:30 म्हणल्यार आमी सुरवात करतली. 8:30 सुरवात करतली. सो 8:30 ते 11:30 ही आमी एंट्री आमची आसतले. लोकां कडेन पार्टिसिपेट कडेन मागता तुमी जाता मातशें बेगीन या, आमकां कॉर्डिनेट करा कित्याक हें जावपाक नरकासूर एक दीस पण आमी समजता पण कशें आसा आमकांय सांबाळप पडटा. आमी हें करपाक लागता की ऑलरेडी हायकोर्टान मातसो इश्यू केला 12 म्हणल्यार म्युजीक बंद आमी तेजोय मान दवरपाक जाय. सो आमी पार्टिसिपेट कडेन मागता जाता ते बेगीन येवन ही जी वर्सान वर्स कशी आमची स्पर्धा जी तुमी नांव दवरलेली आसा ह्यो म्हाका खुबशे भायले म्हणजे आमचे मडगांवचे भायले खूब जाण पार्टिसिपेट फोंडेचे खूब जाण येता. सो सगळ्या कडेन म्हाका येवचें स्पर्धाची हितून पार्टिसिपेट जावन बरी प्रायज दवरलेली आसा तुमी जिखून वचचें म्हणून लोकां कडेन म्हाका जे आसा तुमी आमकां वर्सान वर्स प्रतिसाद दिला ते ह्या वर्सा तुमी येवचें आनी ही जी स्पर्धा जी आमी बरे भशेन दवरुया. ऑल गोवा एंट्री आसतली? ऑल गोवा इन्वायटेड आसतले? ना इन्वायटेड स्पॉट एंट्री ना ऑल गोवा मरे ओपन टू ऑल. एक्झिट आणि एंट्री आणि एक्झिट कशी असतली? एक्झिट आणि एंट्री कशी असतली? एंट्री आसा ती आयनॉक्स जी आसा पयली आयनॉक्स थिएटरच्या ऑपोजीट रोड गेला पळय थंयच्यान एंट्री ह्यो लास्ट 15 कडेन आमी हें केल्लें आसा एंट्री भितर सरपाक. सो ती स्ट्रेट येवन घडोवपाचो थंय आनी मागीर लेफ्टांतल्यान येवपाचें नाचोवपाचें एक्झिट इगला ऑपोजीट जो मेन गेट आहा ती थंय एक्झिट जावन डायरेक्ट हायवेचेर हें जावपाचें कळ्ळें तुका. आणि लास्ट एंट्री कितली म्हणल्यार घेतली? लास्ट 11:30 पासून लास्ट एंट्री 11:30 भितर जितले नरकासूर आसता ते आमी नाचलेले. 12 उपरांत बसून समज जर टायम जालो म्हणल्यार ती कितें 11:30 मातशी येयल्या तेंची एंट्री घेतले आमी 11:30 आमी मेन गेट बंद करपाक. तुम्ही 15,000 पर नरकासूर 10 म्हणल्या पळय 11:30 उपरांत जर आयले 5 तशें ना. जे पयलीं नरकासूर 10 येतले रेडी जातले आमचे व्हॉलंटियरांक दितले बाबा हो नरकासूर रेडी आसा हेजे 2 ताशे रेडी आसा जाल्यार तांकां आमी एंट्री दितले. तो एंट्री नंबर थंय दितले मागीर ते पयलीं कोण 10 आसा ते दाखोवतले. ते 10,000 मेळोन जे स प्रायज आसा तितून भितर पसून तांकां हें आसा आनी पारंपारीक नरकासूर आहा पळय तांकां आमी 5 प्रायज दवरल्या 25,000 तांकां ह्यो 25,000 प्लस तांकां ते समज ते जिखले स नंबरा भितर तर तेवूय तांकां हें जातलें. सो हे 25 आनी ते स 25 तांकां प्रायज जातले. आणि टॉलेक्स नरकासूर किती प्रायज दवरला? टॉलेक्स ना टॉलेक्स ना खुबशे आमी स्पॉट प्रायज बी दवरलेले आसा लोकांक एंटरटेन करपाक खुबशे आमी प्रोग्रामूय दवरलेले आसा. सो लोकां कडेन मागता जे वार्षिक तुमी कशे येता हे स्पर्धेचे तुमी कशे आमी वयता तशें तुमी लोकांनी सगळें हें करचें म्हणून. आनी पार्किंग 2 कडेन आसा जी मेन आमचें पार्किंग आसा आमचे मुखार ऑपोजीट ह्या सायडीन आमचो कपेला कडेन आसा थंय पार्किंग आसा नाजाल्यार ते वडलें ना जो ओल्ड एचपीडी जो आमचे हे आसा ते ओपन स्पेस आसा पळय थंय पार्किंग आसा. पार्किंग प्रॉब्लम ते पार्किंगाचो इश्यू थोडोसो सॉल्व जाला कित्याक बरें व्हडलें पार्किंग आसा ह्या वटेचें मुंगला ह्या माडेला त्या वटेचें तशें वचपाक. सो पार्किंगाचो आणि म्हणून कितें स्पेशल कितें आसा म्हणून? स्पेशल म्हणल्यार हायस्ट प्रायज तुमी दवरल्या पळय ह्या वर्सा तुका कोण इन्व्हेट करता हायस्ट प्रायज मनीस म्हणल्यार म्हाका सर गोंयाक आनी इतले प्रायज मनीस खंय नासलेले खंयचे कॉम्पिटिशनाक इतले आमी प्रायज दवरल्या. फर्स्ट प्रायज 1,25,000 सेकंड 90,000 थर्ड 70,000 आनी 3 कॉन्सोलेशन 20,000. सो बेस्ट कृष्णाक 25,000 सेकंड 20,000 सेकंड 15,000 आनी थर्ड 10,000. सो बेस्ट म्युझिक 25,000 15,000 10,000 आनी फर्स्ट जे 10,000 पार्टिसिपेट जातले तांकां आमी 15,000 दिले. आनी पारंपारीक म्हणजे जे विदाउट ट्रॉली ते नाचोवपाचे आसा पयलींचे तांकां आमी 25,000 दितले 5 नरकासूर.
आणि एंट्री केन्नाच्यान घेवपाचो एंट्री ऑन द स्पॉट केन्ना घेतले कितल्या 7:30 आम्ही सुरुवात करतले तुमचा नरकासूर दाखोवपाचो आणि 2 तशें दाखोवपाचे आणि व्हॉलंटियर नंबर दिता ओके कितलो टाइम आसता वाजोवपाक? एक 15 मिनिटां